म्हाका चांदू सगल्यांक देवाचे कृपेन बोललो खुशाल बरी दीस आवडटा. म्हजो तियात्र या वय कोसली हो जावचो आसलो 30 तारखेर ह्या म्हयन्याची सोनवारा दिसाक सांजेच्या 7:30 वाजता कला अकॅडमी हॉल पेंजीम. पूण अकस्मात आमकां गोमन आयलें की त्या दिसाक व त्या आदल्या दिसाक 29 तारखेर व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया येता म्हणून आनी ताचो प्रोग्राम कला अकॅडमी हॉलान आसा म्हणून. तरी आसतना हांवें चिंतलेलें की ताचो प्रोग्राम जो सकाळीं आसा तो सोंपतोच सांजे 7:30 म्हजो शो करतलो म्हणून आयज पासून हांवें पेपराचेर म्हजो एड दिलोलो आनी टिकेट्यो विक्रेक चालू आसल्यो. पूण अकस्मात जेन्ना हांवें आयज ट्रॅफिक प्लॅन पळयलो तेन्ना म्हाका गोमन आयलें की त्या दिसाक चड करून 30 तारखेर सकाळीं तशेंच सांजेच्या 5:30 वाजता पासून हे रस्ते बंद आसतले आनी चड करून राजभवन टू दाबोलीम एअरपोर्ट हो रस्तो बंद आसतलो. आनी जरी तर वयर सकयल ताच्या प्रोग्रामाक कितें तर जायत जाल्यार आनीकूय डिले जातली आनी ताका लागून सगल्यांकूच त्रास जातले. टिकेट्यो काडलेल्यो आसा तो लोक घडयेक पणजे टायमार पावचो ना, घडयेक एक्टर जे त्या रुटा वयल्यान जो बंद जावचो आसा त्या रुटा वयल्यान येतात तांकांय घडयेक अडचण जावन सगल्यांक त्रास जावं येता. देखून हांवें चिंतलें की हो म्हजो शो 30 तारखेर हांव करचो ना म्हणून आनी शो पोस्टपोन करूंक हांवें कला अकॅडमी ऑथॉरिटी हांचे थंय मागणी केल्या. अजुनूय ताणीन म्हाका दुसरी डेट दिवंक ना. सो ताका लागून दुसरी डेट मेवतोच हांव रोखडोच तुमकां घुमयतलो, पेपराचेर घुमयतलो आनी ह्या तियात्राक जे कोणी लोकांनी टिकेट्यो घेतल्यात त्यो तांच्यांनी ताचो रिफंड घेवंक येता कावंटराचेर वचून. आनी जरी तर तांकां एज टिकेटींनी फुडलो शो पळोवंक जाय जाल्यार तेवूय तांच्यांनी करूंक येता. हांव जेन्ना डेट अनावन्स करतलो त्या उपरांत 2-3 दिसां भितर तांणी वचून थंयसर सांगूं येता की एज टिकेटींनी आमकां हो फुडलो शो पळोवंक जाय म्हणून. हांव तुमकां त्रास जाल्ल्या कारणान, तुमकां ही अडचण जाल्ल्या कारणान आदींच फुडें तुमचे थंय माफी मागता आनीक तुमी हें सगळें समजून घेतली. ही आमची चूक ना. ही जी परिस्थिती आयली ताचेरूच आमकां हें पावल मारचें पडलें. तुमी समजून घेतली आनी असोच मोग फुडाराकूय दाखयतली म्हणून आशा बाळगिता आनी तुमकां देव बरो करूं म्हणटा.